हो ते मातशें गोंय बारीक राज्य आसा. एका जाग्यासून दुसऱ्या जाग्यार वचपाक वर 1.5 वर लागता. तेन्ना बारीक बारीक फॅसिलिटीज आसात जी तुमी म्हायती काडात. जशें सांखळे आमचे कडेन इंडोर स्टेडियम आसा. थंय तुमच्यान बॉक्सिंग करूंक येता. त्या पयलीं थंय बॉक्सिंग मॅचीस बी घेतलेल्या. केपें हालींच थंय आमी उद्घाटन केलें काही फॅसिलिटीज. तशेंच म्हापश्यां बऱ्यो फॅसिलिटीज आसात. तर ह्या फॅसिलिटीजचो उपयोग करून घेयात, त्यो अपग्रेड करात. नाजाल्यार आयत्या वखदाक तुमी जाणात गोंयांत कशें चलता तें. कॉन्ट्रॅक्टर आमचे भारतांत तेंच्या फाटल्यान लागचे पडटा. तें काम बेगीन करून दिवपा ना. मागीर काम बऱ्या दर्जाचें जावचें ना. ना मातशें थंय लक्ष दियात. स्पीकर सर, आतां सांगलो पळय मिनिस्टर जातकच 2-3 ग्रावंडाचें हांव पळयलें. बरी स्थिती ना. हांव विचार केलो की हांव सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर भोंवन हांव कितले दीस काडटले. आमचे हेल्थ मिनिस्टर की सगळ्या हेल्थ हातूंत ज्या सेंटरान जसो विजीट दिता तशें भोंवन म्हाज्यानी जावचें ना अशें धरलें हांवें. आनी हांवें फास्ट मेळपा खातीर हांवें विचार केलो. आनी तातूंत एक युनिव्हर्सिटीची एक्सपर्ट टीम आसा न्ही ती आमी धाडली. आनी सबंद गोंयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबा कशें आसा कितें आसा ताजो रिपोर्ट म्हाका आनी एक 5-10 दिसांनी मेळटलो. आनी तातूंत ठरयिल्लें आसा की एटलिस्ट बेजीक ज्यो गोश्टी आसा की तालुका स्तराचेर किंवा बाकीच्या विलेज लेवलाचेर त्यो कशा पद्दतीन डेव्हलप करपाक जाय ह्या संदर्भात आमी सिरियस विचार केल्लो आसा. आनी त्याच दृश्टिकोनांतल्यान आमी तो रिपोर्ट आयल्या नंतर तो विचार करतले. आनी नेमके सामकें नक्की आमी 70 सारखे किंवा वाळपय किंवा बाकीचे किंवा जे रिमोट एरिया भाग आसा रिमोट सांखळी आसा किंवा इवन काणकोण आसा किंवा म्हाकाय दिसता न्ही किंवा आतां गणेश एमएलए सांगतालो की ताज्या थंय सदांच ताजें हें आसता की बाकीचे सगळे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जाता की आपले कडेन कांयच ना म्हणटालो तो. पयर म्हाका घेवन गेलो बी तो. मागीर आमी ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार करून की गोंयाक फुडल्या 5 वर्सां मदीं बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवन आनी ताका फॅसिलिटी डेव्हलप करून ताका लागणारे जे कोचीस बाकी सगळे ते दिवपाचे दृश्टिकोन आमी प्रयत्न करतले. स्पीकर सर हांव एक सांगू सोदता. आतां बोरीमोल जो ग्रावंड केल्लो आसा बरो ग्रावंड केल्लो आसा. फाटल्या उदक उरता ओके दॅट इज वन क्वेश्चन. बट ते वुडन फ्लोर घातलेलो आसा. द पर्पज इज फॉर युजींग फॉर द कोर्ट. बट थंय कितें जाता ते फंक्शनां करता तेजेर वुडन कोटाचेर ती प्लास्टिकच्या स्टुलां दवरता लकडाची स्टुलां दवरता आनी कोटूच पिड्यार करता. म्हणजे यू शूड टेक केअर ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुमचे ते एपीओ आनी कोण आसा पळय तांकां सांगपाक इट इज फॉर दॅट पर्पज शूड बी यूज फॉर दॅट पर्पज. तुमची फंक्शनां घरा कोण करता एमएलए करता घरा करून ते सांगपाचें म्हजें म्हणजे सांगपाचें आहा वुडन कोट ना. स्पीकर सर खबर आसा की फाटल्या हांव त्या वेळाचेर त्या सायडीन आशिल्लो की फाटल्या टर्मान त्या वेळाचेर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा मध्ये हांव एक फिजिकल एज्युकेशन टीचर असल्या कारणान कितें चल्लेलें आसा आनी म्हाका खबर आशिल्लें. आनी त्यामुळे ते सबंद गोंयच्या लोकांक की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कशें चल्लां हें खबर आशिल्लें. आनी आज ते जाग्यार घालपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हळ्यार कोण कोणाक पांयपूस नाशिल्लो कोण खंय आसा कितें करता हें खबर नाशिल्लें. पण हाजी पूर्ण चवकशी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हें सिरियसली हें सगळें जाग्यार पडपाच्या दृश्टिकोनान आमी प्रयत्न सुरू केल्ले आसा. प्रमोद सावंत. विरोधी पक्ष नेत्यान दिल्ले सजेशन्स एकदम बरोबर आसा आनी बरे आसा. जेणे करून ग्रामीण वाठारात जे फॅसिलिटीज म्हणजे बॉक्सिंग सारको जर खेळ आमच्या सांखळेंत जर जालो जाल्यार तो एकदम बरो जातलो. आनी जो मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सांखळेंत आसा तो जेणे करून सुदारतलो. त्या खातीर डेफिनेटली ह्या सजेशन्सचो विचार करचो स्पोर्ट्स मिनिस्टरान. फुडल्या प्रश्ना कडेन वचचे आदी एक सुचोवणी क्रीडा मंत्र्याक की पेडण्या सावळवाड्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आसा तातूंत कांय बेजीक फॅसिलिटीज दिवपाची गरज आसा. तातूंत मातशें लक्ष घालात. फुडलो प्रश्न श्री अतानासियो मोन्सेरात. May I be permitted to ask question number 5C? Answer is as per cyclostyle. Speaker sir, can the honorable minister give me details? Can you give me details of employment given to Goans in each industrial state, or what is the percentage of jobs given to Goans in each industry? स्पीकर सर, गोंयच्या लोकांक जॉब मेळपाक जाय अशें आमची 2003ची जी पॉलिसी आशिल्ली ते पॉलिसीचे
कायद्यान रुपांतर जालें ना, ती पॉलिसीच उरल्या. त्यानंतर 2008 2009 काही बारीक सारीक बदल जाले, पूण गोंयकारांक जॉब दिवपा म्हटल्यार तशें स्पेसिफिकेशनान कांय ना. Because as per the Gazette, I would like to refer to serial number in the same question, serial number C. I had asked whether government has identified industries which have not provided jobs to Goans as per the percentage, and the answer is no, sir. Well, I was referring to unstarred question number by of my colleague, Honorable Member Alex Reginald, where they said that whether the government will consider to stop giving subsidy to those industries who do not employ 80% Goans. So availability, that it says that availability of 80% local manpower in each category of employees may be difficult. So that means the government is admitting that 80% of the youth should be employed in these industries. So to my knowledge, all industries come for permanent registration to industries department. They have to submit list of employed persons in the industry, and they have to have certain percentage of Goans employed to get permanent registration. And how government can say no, sir? Is government trying to hide some facts? Please clarify. Government मायक्रो आणि स्मॉल जे स्केल इंडस्ट्री आसात तांकां दर वर्सा जर त्यांनी 80% गोंयकार एम्प्लॉय केली जायत जाल्यार ऐक 80% गोंयकार एम्प्लॉय केले जायत तांकां दर वर्साक 6 लाख रुपया दिवपाची तरतूद केल्ली आसा 2003च्या पॉलिसीन. आणि अशें करून तांकां वर्साक म्हणजे 5 वर्सां तांकां 30 लाख मेळटले. आणि मिडियम एंड लार्ज स्केल आसात ताका दर वर्सा 12 लाख म्हणजे तांकां 5 वर्सां 60 लाख रुपये मेळटले. आता तुम्ही म्हटल्या प्रमाणे की गव्हर्नमेंटान आयडेंटिफाय केले काय अशें काय म्हणून गव्हर्नमेंटा कडेन अशें मेकॅनिझम कांय ना की अशे पद्दतीन आयडेंटिफाय करपाक जाय म्हणून. पूण म्हाका सांगन दिसता की जर इंडस्ट्री आयल्यो आनी इंडस्ट्री भितर अशें जर नोकरी मेळपाक जाय. म्हाका याद जाता की तुमचे हितून IT पार्क येवपा आशिल्ले आनी ते IT पार्क येवंक शकले ना कित्याक थंय कितें तरी भानगडी जाल्यो आनी कितें जालें न्ही हय गडबड जाली. पूण हांगा हांव सांगूंक सोदतां की आयज पर्यंत सरकारान तांकां 49 लाख रुपया जवळ 52 युनिटां दिल्ले आसा. म्हणजे रुरल आनी अर्बन पळय आसा तातूंतले 52 लाख रुपया ह्या युनिटांक दिल्ले आसा. 49 लाख. तर अशा परिस्थितीन आमी खंय तरी एक नवी पॉलिसी घेवन येवपा पळयतात जे पॉलिसीच्या आदारांतल्यान गोंयकारांक जे जॉब मेळपाक जाय. आतां फॉर एक्झाम्पल आमी आतां जगार पळयलें जायत जाल्यार जावं भारत देशान की सगळे कडेन गोंयकार गेल्ले आसा आनी असो जर कायदो 80% दिवचे म्हणून जर त्या राज्यान केले जायत जाल्यार आमगे सगळे गोंयकारांक परत गोंया येवचे पडटले आनी म्हाका दिसता ते आनीक बेकारी वाडटली. म्हणून ह्या संदर्भान एक कॉन्क्रीट अशें डिसिजन घेवपाचें आसा. तुमकां जर त्या तालिगांव थंय IT पार्क करपाक जावं इतर कितें करपाक जाल्यार तुमी तुमचें सजेशन दियात आनी सजेशन दिले उपरांत आमी ती तुमचे मुखार पॉलिसी दवरतले आनी मुखार वतले. No, Speaker sir, let the minister just make me understand that whether there is a criteria that 80% jobs should be given to go on in industries to avail of these facilities of whatever subsidies. स्किमूच अशी आसा की ती स्कीम गोंयकार जितले तूं एम्प्लॉय करता पळय तितलो तुका सबसिडी मेळटा. 80%. नाही 80% आसा काय म्हाका याद ना आता स्किमीन 80% आसा पूण तितून कायदो जावना. जस्ट स्कीम ती नोटिफाय केलेली आसा. हय नोटिफाय केल्ली आसा ही स्कीम. नोटिफाय कायदो जावचो पडटलो आनी कायदो जातकीर हो विशय मुखार. इट इज राव एक मिनिट राव एक मिनिट. स्कीम जी आसा पळय इट इज अ बेनिफिशियरी स्कीम. इट मीन्स इफ यू कॉम्प्लाय विथ द कंडिशन्स ऑफ द स्कीम you get money. If you don't comply, you don't get money. No, I have not finished. Sir, in his reply to the question, has said that he has no mechanism to identify whether industries are actually fulfilling the requirement. Yet he says that 49 lakhs have been given. So how did he give 49 lakhs? No, wait one second. You are making a mix up of the two. No, 49 दिल्या पळय. This is an voluntary scheme.
in that scheme, anyone giving employment to Goan gets subsidy from government up to 6 lakhs rupees per year up for 5 years. Means 30 lakh धाकट्यांक आनी व्हडल्यांका 60 लाखा पर्यंत एकूण सबसिडी मेळटा. Provided you give 80% to Goans, the least you can produce and you can claim the subsidy from government. आता प्रॉब्लेम कितें आसा, जो कोण येता पळय तांच्यांनी फुलफील केल्या क्रायटेरिया. Those who have been given money, they have fulfilled the criteria because they give the data. They fulfill the criteria of 80%. He says there is no mechanism नी. ते 80% गोंयकार आताच म्हण चेक करपाक सगळे हितूंतले आयडेंटिफाय करपाक तशें आसपाक जाय मेकॅनिझम. हे आतां काही ज्यो 52 फॅक्टरी आसात ज्यो अप्रोच जाल्ले आसात तांकां दिल्ले आसा. आता ते फॅक्टरीन तुम्ही ते Sir, I am talking about specific case of Cipla. Honorable member. Cipla आसा, Cipla is availing of this because म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन सिप्लाचे कितलेच लोक रावतात. इज सिप्ला अवेलिंग ऑफ दिस बिकॉज सिप्ला इज टोटली सगळे भायले लोक गोंयकार नात तातूंत. ना ही फॅसिलिटी सिप्ला घेता. ना हीच हांव चौकशी करता कोण आसा कितें ना म्हणटे आनी मागीर तुमकां डिटेल सांगता. आमी कितें करया, हांव हावजाक रिक्वेस्ट करता की इंडस्ट्री हे मोठी गजाल आसा. हांगा अनएम्प्लॉयमेंट जर पयस जातले जायत जाल्यार हेजेर खंय तरी आमी सिरियसली विचार करपाची गरज आसा. ते बरें रे, सिरियस विचार. सिप्ला म्हणटी येदी व्हडली कंपनी गोंयकारांक घेता काय म्हणटा हांवें चार्ज. तूं कितें सांगता पळय ते परफेक्ट बरोबर आसा, पण दुर्दैवान गेल्या 5 वर्सांन गोंयान इंडस्ट्रीज सारकी येवना. सो फर्स्ट लेट अस क्रिएट एटमॉस्फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनीज. आनी तूं जे कितें म्हणटा पळय ते कायद्यान तूं खंयच्या कंपनीक हांगाचोच मनीस लाय थंयचो मनीस लाय कायद्यान सांगूंक शकना. यू हॅव टू क्रिएट एटमॉस्फियर and you have to create facilities by which if he gives preference to locals he should be getting more benefits. They work out karta. New investment policy is being worked out which will go much beyond this. We will take into consideration what you are saying at this time. Whatever. Hey, Mike. No, just Mr. Pacheco. Matso. Let him answer. Mike. Mr. Pacheco. No, please. Let him. Speaker sir. Yes. ह्यो सिप्ला सगळ्यो चडश्यो कंपनी आसात ते म्हज्या मतदारसंघात आसा. स्पीकर सर, आमच्या नुया मतदारसंघाचे कोण कंपनीन काम आसूना. आनीक आयज तर आयज ऑपोजिशन तर क्वेश्चन मांडला ह्या कंपनीच्यो गेलते काळान 5 वर्सां हुंय तेंची काँग्रेसा मिटींग जाता दिले कोण सोनिया गांधी येता थिंगसून हे कंपनी बस आसताले थिंगा. त्या पासत स्पीकर सर म्हाकाय चौकशी करपा जाय. मुद्दे म्हज्या मतदारसंघात कितले लोक काम करता त्या तूं सांगता ती तक्रार म्हजे कडेन पावल्ली. त्यो सगळ्यो बशी घेवन लोकांक थंय सभेक वताले पण हांव तातूंत वचना. वॉट वी वील डू इन द नेक्स्ट इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी अलॉटमेंट ऑफ गव्हर्मेंट लँड टू युनिट्स वील डिपेंड ऑन देअर अर्लियर परफॉर्मन्स इफ दे ऑलरेडी हॅव अ युनिट. त्या संदर्भात काही क्रॉस घालूं येता. माननीय सभासदाच्या माहिती सांगता की सिप्ला इज नॉट अवेलिंग दिस फॅसिलिटी. सिप्ला हे करिना. आता जशें आमचे माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगले की गेल्या 7 वर्सांक हांगा नवी इंडस्ट्री येवना आनी कित्याक येवना तेजे अनेक कारणां हे सरकाराक खबर आशिल्ली, काँग्रेस सरकाराक. पण आमचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन एक स्क्रिनींग रिव्ह्यू कमिटी काडली बाबू कित्याक करता म्हणून आनी ते सगळेंच बंद करून उडयलें. म्हणटकर इथे आता स्क्रिनींग अँड रिव्ह्यू कमिटी ही आता आमी आता स्क्रॅप करतात, डिझॉल्व करतात. आणि तरी तेन्नाच काही नवी फॅक्टरी इंडस्ट्री ह्या गोंयान येतल्यो आमी ते प्रयत्न करतात. प्रश्न काल सोंपलो.